हे दोन्ही जे प्लांट आसा ते हँड ओवर बाय लीज एग्रीमेंट फॉर 90 years एनिमल हजबंड्री गोवा डेअरीचे. तांणी एक नोटीस काडली की गोवा डेअरीचे जे आसा ते तांणी गोवा डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन दिल्लें की कॅटल फीड प्लांट कॅन बी टर्मिनेटेड. ती नोटीस धाडिल्ली आमकां शोकॉज नोटीस रिगार्डिंग वाय द लीज एग्रीमेंट should not be terminated. लीज केन्नाच्यान आसा रो? लीज 84 for 90 years. They are not agreeing to this notice of termination because dairy is in profit and cattle feed. They म्हणतात की हे जे तांणी नोटीस दिला that includes both. So there should be separate termination. Separate ते म्हणतात की हांगा तांणी नोटीस फार्मरांनी स्ट्रॉंगली ओपोज केला. ओपोज केला. सेल अराउंड 50,000 आसा. सध्या फाटल्या एका वर्सा जवळ जवळ 70 ते मिनिमम 70 ते 80 लाख प्रॉफिट आसा फाटल्या फायनान्शियल इयरान. की आणि आता खुद ऑन रेकॉर्ड चेअरमॅनान सांगलें आता सुद्दां ती 3 कोटी प्रॉफिट आहा. जेन्ना प्रॉफिट आहा तेन्ना कश्योच येतात. कॅटल फीड प्लांट 3.5 कोटी असो आतां पयलीं कितें तरी वर्साचो. पूण तेजे पयलीं एक हें दवरपाचें की कॅटल फीड प्लांटाक घोटाळो जाला हें सगळें दवरा आनी आमी आपले गव्हर्मेंटाक जे आमी आर्बिट्रेशनाची रिकवरी घातली गव्हर्मेंट ती रिकवरी करीत ना तेंचे कडेन. पूण दाणी मारतात जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जे कितें केलं कर्मा ती तांकां मेळूंक जाय. तेंची हें सगळें फार्मरांक ब्लेम करप ना.